हॅलो गाईज, गुड इवनिंग. आणि आयज 11 दिसाचो गणपती पावयतात. सो हांव वचपाचो आसलो म्हापसा तुमचो सार्वजनीक गणपती पळोवपाक, पूण हांव आत्तां पावलो घराचो घरा कामाचो. सो आयज लेट जालो म्हाका. आतां ऑलमोस्ट जाली कितली 10:45 जाली. सो आतां पावलो आसलो गणपती. सो हांव सगळो म्हापशा आतां वचना. सो आतां भूक लागली असली म्हाका, पळय निकतो नाला आनी कितें आहा पळोवया. कांय ना दिसता. दनपारां हांवें भायले हाडलेले जे रायस केल्लो मम्मीन, आनी सुंगटाची कडी, नुस्तें लेपो भाजलेल्यो 180 तेणी 180 रुपीजान 13 पीस कितें दिले लेप्यांचे. आतां पळय भयणीन केला आनी चिकन आसतलें दनपारां हाडलेलें. पकोडा आसा आनी वडा आसा दिसता. बटाट वडा आसा. केन्ना हाडला खबर ना, पळोवया. ते गरम केलें. पळय इल्लीशी घेतल्या कडी हांवें आनी कडी उरल्या. पळय भूक लागली जाल्यार घेवपाची. चिकन पकोडा बरें आसा. तो एकटो फ्रेंड येयल्लो, ते विचारतालो गणपती पळोवपाक येता काय म्हणून. पण हांवें ऑलरेडी नुस्तें खाल्लें. नुस्तें आनी चिकन खाल्लो ऑलरेडी. सो ना म्हणून सांगलें. कित्याक म्हापशेच्यान पावूंक ना खंय, वाटेर आसा. तारे कडेन पावत येयला. मातसो सांगतालो म्हाका तो. म्हणजे ताका आनी कोणी सांगलें, तो वचूंक ना पूण ताका आनी कोणी सांगलें. सो हांव ऑलरेडी नुस्तें खाल्लें, सो हांव वचूंक ना. सो हाव वॉज युअर डे गायज? दीस कसो आसलो तुमचो? तुमी खाल्लें नुस्तें बी, चिकन बी खाल्लें काय तुमी रावल्या 11 दिसा गणपती पळयसर? हांवें खाल्लें. हांवें 5 दीस जावन खाल्ले. 5 दीस आमचो आसलो 1.5 दीस, पूण हांव 5 दीस थंयसर रावलो. मागीर 26 दिसा मागीर खाल्लें हांवें नुस्तें हाडलें. चिकन पळय आतां आयज भयणीन चिकन हाडलेलें. सो सुंगटाची कडी बरी आसा. म्हापशें तुमी आसा जाल्यार मुद्दाम टेस्ट करची. कोर्टा कडेन मंचुरीयन आसा न्ही, मंचुरियन्स त्या सायडीक शिवा रेस्टॉरंट आसा पळय, तेच्या कडल्यान बरी करता कडी तो. बरी टेस्ट बरो आसता आनी नुस्तें बरें आसता. तेजें नुस्तें आतां बरें बसता तो. जेवन बरें दिसलें. मातशें शो ओपन करया थोडो वेळ टायम, मागीर न्हिदपाचो. फॅन लायता, झारी कसल्यो हांगा डेंजर सारक्यो. उजत लावचे पडटाचे दिसता. तकलेक हेल्मेट घातल्या काय तकलेक घाम येता, करड येता रोकडीत. डॅन्ड्रफ येता रोकडोच. कितें उरला ना सगळें. लायट बंद करया. मागीर जाता की दवरीत न्ही टेबलार उरत न्ही कितें जाल्यार मम्मी कडल्यान मागीर दुसरें तापोवणी पडटा बरीत. पयलीं चॅक केल्लें बरें. सो टायमपासूय सद्या कांय ना. ग्राफिक्स कार्ड म्हजें कितें तरी इशू येयला. सो
वॉरंटीक दिला MSN. सो केन्ना येता पळय हांगा 15-20 दीस तर वयतले. काल व्हरून दिला. सो सद्याक कांय ना, सद्याक बेश्टें यूट्यूब पळोवचें पडटा, ते एशियन ड्रामा बी बेश्टें पळोवन टायमपास करचो पडटा. कांय ना जाल्यार रातचें एक COD वॉरझोन तरी मातशें एक वर तो 1-1.5 वर खेळोंक मेळटालें. मातसो बरें दिसतालें मनाक खेळोन. सो सद्याक कांय ना, सद्याक आसा ग्राफीक कार्ड घातलां ओल्ड पूण तें 1600 दिसता. 130 दिसता तें सुपर गे GTX सुपर गे तरी म्हाका याद ना. तें खूब पयलीं घेतलेलें हांवें तें सद्याक बेश्टें घालून सद्याक बेश्टें ब्रावजिंगा खातीर यूज करता. आनी एडिटींग करूंक मेळटा न्ही, व्हिडियो एडिटींग बी Adobe Premiere Proचेर व्हिडियो एडिटींग बी करूंक मेळटा. आनी यूट्यूबारूय मातशें बरें पडटा, कित्याक व्हिडियो प्ले घातलो जाल्यार मातशें ग्राफीक घातल्यार मातशें बरें पडटा. 1080p व्हिडियो पळयता न्ही, 4K व्हिडियो पळयता न्ही क्वॉलिटीन, जाल्यार कितें जाता की लोड आसता पळय प्रोसेसराचो लोड येता पळय, तो प्रोसेसर लोड येना, ते सगळे GPU पळोवन घेता. सो बरें स्मूथ व्हिडियो पळोवंक मेळटा सारको. जाल्यार समज तूं वीथ प्रोसेसर समज GPU समज ना, CPU प्रोसेसराचेर समज CPUचेर इनबिल्ट GPU आसता पळय, तेजे वयल्यान समज पळयत न्ही व्हिडियो, जाल्यार मागीर GPUचेर लोड येता, मागीर CPUचो GPU आसता लोड येता. सो इट्स बेटर टू यूज ग्राफिक्स कार्ड. चला गायज, गणपती पावपा वचून सोदतालो पूण वचना, नुस्तें घाल्लें न्ही, बरें येना तें. बेश्टेंच देवाक नुस्तें खावन गेल्यार बरें येना. सो चला, एक मातसो अर्द्या वरान न्हिदतलो हांव. फाल्यां परत सकाळीं वचपाक त्या कामाक 7:30 सुमार. सो चला गायज, बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडियो. बेश्टें तुमकां हॅलो हाय म्हणपाक बेश्टो व्हिडियो केल्लो. ते खूब 7-8 म्हयने आसता, म्हाका 9 म्हयने जाले आसतले व्हिडियो काडून. सो एक आतां हालींच चवथी कडेन स्टार्ट केला करपाक. म्हणजे आय विल ट्राय माय बेस्ट न्यू व्हिडियो घालपाक. वन लोकेशन्स बी मातशे हांव आनी म्हाजो एकटो फ्रेंड आसा ते आमी वचूंक सोदताले देवाक बी, अशें टेंपलांनी बी वचूंक सोदताले. सो महाराष्ट्रा कर्नाटकान बी बेश्टें प्लॅनिंग आसा, सद्याक फिक्स जावना अजून. सो फिक्स जालें काय मागीर आमी वयतले थंय. सो आमी सद्याक प्लॅनिंग आसा कित्याक टायमी काडपाक. कित्याक म्हाका आतां पयलीं रातचो कामाक आसतालो न्ही, रातचो कामाक आसतालो तेन्ना म्हाका दिसाचो खंय वचपाक मेळटालो. सो आतां कितें आसा, आतां 5 दीस काम, 2 दीस सुटी मेळटा. 2 दीस म्हणजे ती केन्नाय घेवपाक मेळटा, पूण हांव मोस्टली ती केन्ना बुधवारा नाल्यार बुधवार आनी बेरेस्तारा 2 दीस कंटिन्यूस घेता सुटी. सो 5 दीस काम करचें आसता. सो काम आसता तेन्ना म्हाका वचोंक मेळना. दनपार हांव घरा जेवपाक येता तेन्ना काय काम नासता, म्हणून हांव मागीर जेयता आनी शेगा 4:30 सुमार वयता परत कामाक. आनी मागीर केन्ना येतलो तें आमगे गॅरंटी ना. केन्ना 8 जाता, केन्ना 8:30 जाता, केन्ना 9 जाता. आयज 10:45 फाटल्या विकान आनी हांव कितल्यांक 11:50 पावलो ऑलरेडी, 11:50 रातचो. सो ट्रेन येता पळय त्या प्रमाणे लास्ट ट्रेन गेली उपरांत म्हाका भायर सरूंक मेळटा. कितें जाता, कोण कंप्लेन बी मारीत न्ही, बेश्टी प्रॉब्लम जाता न्ही. सो आय एम नॉट अ गव्हर्मेंट सर्वंट. आमी ते हांव आनी म्हाजो एकटो फ्रेंड आसा योगेश म्हणून, वी आर बोथ वर्किंग देअर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. सो चला गायज, बाय. व्हिडिओ एंड करता हांगासर. आय विल मेक माय नेक्स्ट व्हिडिओ इन एज सून एज पॉसिबल. चल बाय बाय.